दीस मंगळार सप्टेंबराची 17 तारीख 2024. पयलें वाचप कोरिंथकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 12 अवस्वर 12-14, 27-31 कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात, आनी कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता थंय घडटा. आमी सोमेस्तांनी, जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी, स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला, आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पिवनसो दिला. कूड म्हळ्यार एकच सांदो न्ही, बगार जायते सांदे. तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हर एकलोय तिचो सांदो. पवित्र सभेंत देवान नेमल्यात ते हे: पयले धर्मदूत, दुसरे प्रवादी, तिसरे शिकोणदार. हांचे पटल्यान असर्यां करतले, पिडा गूण करतले, पेल्याचे सेवा करतले, आडळतेदार आनी विविध भासांनी उलयतले. तर सक्कडी धर्मदूत काय, सक्कडी प्रवादी, सक्कडी शिक्षक, सगळ्यांकी असर्यां करची सकत आनी विचित्र भासांनी उलोवचें देणें वा भासांचो अर्थ सांगचें देणें आसा. तरी पूण ह्या सर्व देण्या प्रास चड वर्तें देणें जोडूंक तुमी आतूर जाया. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 100 1-2, 3, 4 आनी 5. श्लोक. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. संतोषान सोम्याक जय जय म्हण ए पृथ्वे. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. श्लोक. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. सर्वेस्परुस देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार, आमी ताजी जावन आसा. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. श्लोक. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. वाखण स्तुतीये सोवें ताच्या मंदिराच्या दारवाटांतल्यान. अर्गां गितां सोवें ताच्या आंगणान भितर सरा. ताचो उपकार मांदा, ताचें नांव हरसिया. श्लोक. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाचो शेळयो. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताची कृपा युगयुगांतरांक. ताचे विश्वासीपण संततीच्या संततेक वळटा. श्लोक. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाच्यो शेळयो. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 7 वस्वर 11-17 पर्यंत. हाचे उपरांत जेजू नाईक नांवाच्या एका शाराक गेलो. ताचे शिस आनी व्हड लोकां जमय ताचे सांगाता गेलो. शाराच्या दारवाट्या सरशीं पावतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावूंक म्हणून भायर व्हरताले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच पूत, ती एक विधव. शहरांतल्या लोकांचो व्हड एक जमो तिचे सांगाता आसलो. सोम्यान तिका पळयतच ताचें काळीज खणवळायेन भरलें. रडा नाका म्हणालो तो तिका, आनी मुखार सरन तुंबाक ताणें हात लायलो. खांदेली थंयच उबे रावल्ले. तवळ जेजून म्हळें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. तवळ तो मेल्लो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो. जेजून ताका ताच्या आवय अधीन केलो. सोमेस्तां भियेलीं आनी देवाची स्तुती कर म्हणाली. व्हड एक प्रवादी तुमचे मदें उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. जेजू विशांतली ही खबर सगळ्या जुदेयांत आनी भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी विस्तारली. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मरणाचो पुरशां वचून आसलो.
एक विधव स्त्रियेचो एकलोसो पूत मरण पावल्लो. ती विधव स्त्री आपल्या भुरग्या खातीर जियेल्ली. आज तिचो पूती अंतरतना ती कोसलाता. तिचे कश्ट केल्लो त्याग सॅक्रिफीस जेजू जाणा आसलो. तिका पळयतच जेजूचें काळीज कणवळायेन भरलें. ताका जिवंत उठोवन ताच्या आवयक पाटी दिलो. ते विधव स्त्रियेच्या दुखांत जेजून आपले आवय मरयेचें दूख ताणें देखलें. तो खुर्सार मरण पावतना ताच्या आवयक कितलें दूख भोगतलें म्हूण तो जाणासलो. तसलें दूख ते विधव स्त्रियेन भोगिनाये म्हणून ताका तो जिवंत उठयता. हें केवळ जिवंत उठोवची प्रतिक्रिया मात न्ही, पुनर्जिवंतपणाची खुणा. जिवंत उठयल्लो चेरको एक दीस मरण पावतलो, पूण सासणाच्या जिविताक जेजू संगी पुनर्जिवंत जावन उठल्यार ताका मरण आसचें ना. हेरांच्या कश्ट दुखांत आमी आमचेच कश्ट दूख नियाळया. हेरांक त्या दुखांतावन सोडोवया आनी तांकां सांगात दिवया. आमी तांचे संगी एक जावन आसांव म्हणलो बोरवोसो दिल्यार खंडीत जावन जेजू आमकां सोमेज तांकां पडटलो आनी सासणाच्या जिविताक उठयतलो.